मोर्जी पंचायत मंडळान मोर्जे गावात सुरक्षा घटमूट करपा खातीर महत्वाचे पावल उखल्ले। गावातल्या मुखेल जंक्शनाचेर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या। सरपंच विलास मोर्जे हांणी ह्या उपक्रमाक लागून गावातल्या घडणुकांचेर नदर दवरप सोपे जातले असो विश्वास उक्तायला। पळयात। आता पहिलेच फावटी सीसीटीव्ही बसयल्या, कशें कितें जातले फुडले प्रोसेस चालू आहा। जे आयसोलेटेड पॉयंट आहा थंय कॅमेरा नासले, जे एक्सिडंट जाता आनी कळना, आनी कोणाची फॉल्ट कितें जाता, चोरी जाता, ग्रामसभेक वारंवार ते लोकांचे प्रश्न हे आसतले की सीसीटीव्ही मोर्जेक सगळी आसपाचे सगळ्या गांवांत, बिचार आसूं जावं ते इंटरनल रोड आसूं, गार्बेज हाडून कोण उडयता। सो ग्रामसभेक आनी पंचायत मंडळान अशें डिसिजन घेतलें की सगळ्या गांवांत ते सीसीटीव्ही कॅमेरा इन्स्टॉल करून, जे जायना थंय सोलर पासून करून कनेक्टेड थंय बसोवपाचे, आनी जे मॉनिटरींग मशीन आहा, डिवायस आहा, तो पंचायतीन आसतलो। जर कितें जालें जाल्यार आमचे कडेन तो डेटा आसतलो। म्हणून म्हाका दिसता ही बरी गजाल। ही पयले फावट मोर्जेन जाल्या। मोर्जे पंचायत म्हाका दिसता आमी हेच्या फुडें आनी DRS म्हणून हें हाडलां, ते ग्रामसभेक लोकांक डेमो दाखयतले। अशें करून खुबशे प्रोजेक्ट पायपलायनीन आहा की ते रोखडेच जायना, पूण स्टेप बाय स्टेप जावं ती लायब्ररी जावं हे आतां तुमकां कॅमेरा सीसीटीव्ही दिसता। सो म्हाका दिसता ही कामां बिफोर डिसेंबर, कमींग डिसेंबर सगळी तारीख लागतली, आनी तुमकां पळोवंक मेळटलें की मोर्जेन डेव्हलपमेंट पंचायत थ्रू जातलो। कित्याक पंचायत मंडळान भरपूर कामां केल्लीं आहा, जावं ते फुटपाथी, जावं गटर, जावं ते तेंचे रिटेनिंग वॉल, जावं ब्रिजीस, आपल्या ऑर्डर भरपूर डेव्हलप करून कमी कितें तरी आसतलेंच ते ग्रामस्थरांनी आमच्या नजरेक हाडून दिवपाचें। ताचेर आमी तोडगो काडपाक तयार आसा। तशेंच आमी एक क्विक रिस्पॉन्स सर्वीस टीम लॉन्च केल्या, जी मनसुनान स्पेशल गरज आसतली की जर एक भेंडी पडली, झाड पडलें माडार, जाल्यार त्या घरकाराक फोन मारता, फायर ब्रिगेडीक थंय वचना, फायर ब्रिगेड आनी खंय तरी कॉल एटेंड करता। सो ते एटेंड केल्या उपरांत तो हांगा पावंक शकना आनी त्या घरकाराक त्रास जाता। सो आमी पंचायतीन 5 लेबर घेतले, सगळे इक्विपमेंट तांकां आसतले 1 तारखेच्या जुनाच्या, आनी तो नंबर सरपंच सेक्रेटरी आनी तो सरपंच सेक्रेटरी आनी मेंबराची एक टीम आसतली, ताका कॉन्टेक्ट केल्यार 24 hours तुमकां क्विक रिस्पॉन्स टीम आमची वयतली आनी ते कितें हें जालां तें क्लियर करून दितले। सो हे आमी तुमच्या माध्यमांतसून लोकांक सांगूंक शकता, आनी तो ह्या ग्रामसभेक आमी नंबर डिस्प्ले करतले।